दत्त नाईक जांकां हांव एक साहित्यीक म्हणून वळखतां, तांचे विचारय बी नास्तिकता तांची, देव मानिना, धर्म मानिना हेंय बी हांव जाणून आसा आनी तांच्या विचाराचो मताचो आदर हांव करतां आनी इतरांनी बी तो करचो ह्या बाबतींत म्हाका कांय वावगें दिसना। उलट आमकां जी शिकवण मेळ्ळ्या समादर सगळ्यांचो ताजो हांवूय बी एक प्रतिनिधी आसा। पूण पर्तगाळ मठ मंदिरां, भट पुजारी हे लोकांक लुटतात, लुटारू अशे सारके जेन्ना शब्द दत्त नायका सारको एक जबाबदार मनीस जेन्ना वापरता तेन्ना खूब वायट दिसता। म्हणून म्हाका अशें दिसलें की कोणे तरी राजा हो नागडो आसा हें सांगपाचें धैर्य करपाक जाय, ना जाल्यार अशा प्रकारचे आपल्याक जाय तें प्रिंट मिडिया आनी इतर मिडिया कडेन उलोवन अशा प्रकारचे कृत्य हें केवळ समाजाक जे बरें चल्लां थंय कितें तरी खोदळ घालपाचो प्रकार जाणून बुजून तांणी केला अशेंच म्हजें मत बनलां। कारण ना जाल्यार तांचे सारको मनीस हें करनाशिल्लो। म्हजी अपेक्षा इतलीच की हाजेर योग्य दखल घेवची। हांव पर्तगाळ मठाचो प्रतिनिधी म्हणून उलयना, पूण मठान गोंया मध्ये हेडगेवार स्कूल तशेंच लोकविश्वास प्रतिश्ठान हांकां खंयचोय गाजावाजा न करता कितें मदत केल्या हें त्या लोकांक त्या संस्थांक जर विचारलें जाल्यार जास्त कळटलें। सुज्ञास जास्त सांगपाची गरज ना। म्हजी अपेक्षा इतलीच की हाजे फुडें तरी ह्या लोकांनी जबाबदारीन वागचें। माय फादर फॉर अस, फॉर आवर फॅमिली, फॉर पीपल, फॉर मेनी पीपल, ही इज अ ग्रेट मॅन। ताणें खूब बरें केलां, हाजे फुडें तो बरें करतलो। नाव एज फार एज इंडिया इज कन्सर्न, ह्या देशान न्ही लोकांक एक रायट दिला टू एक्सप्रेस देअर व्ह्यूज। सो म्हज्या बापायन ताजे विचार मांडल्या। थोड्यांक राग आयलो, थोडे दुखावले। आतां आय फील की म्हाका दिसता लोकांनी ताजेर टिका करची, लोकांनी कंप्लेन करची, हातून लोकांचीय चूक ना, कित्याक दे हॅव ऑल्सो द रायट टू एक्सप्रेस देअर व्ह्यूज ऑर एक्ट। सो आमचे कंट्रोलान ना ते, पीपल हॅव देअर रायट आनी वी कॅनॉट डू एनीथींग एज फार एज देअर सेंटिमेंट्स आर कन्सर्न। माय फादर हॅज एक्सप्रेस हीज व्यू, बट एज फार एज आय एम कन्सर्न हाजेर आतां ह्या म्हज्या बापायच्या शब्दांचेर हांव उलोवपाक शकना, म्हाका कॅपेसिटी ना आनी कापासिटीय ना। पूण एक तुमी म्हाका हो प्रश्न विचारलो आनी म्हाका दिसलें की हांवें म्हजे विचार तुमचे मुखार मांडचे। सो एज चिराग नायक हांव तुमकां स्पश्ट सांगता, हांव देवा मानपी मनीस। म्हाका आमचो सगळ्यांचो दामबाब लक्ष्मी नरसिंह, आमचे वेलंगां देवस्थान खूब मानता हांव। सगळे देव मानता, सगळे धर्माचे देव मानता। आनी एज आय एम हिंदू, आय फॉलो हिंदुइजम। हातून म्हजी चूक ना, बिकॉज आय एम बॉर्न इन अ हिंदू फॅमिली, बट आय रिस्पेक्ट ऑल द रिलिजन्स, ऑल कम्युनिटीज। आय एन्जॉय each and every culture. I have traveled all over India. Culture, food, सगळे I enjoy of all the communities and all the religions. आणि म्हजो एक जो पळय समाज आसा हिंदू धर्माचो ताकाय हांव खूब मानता। ताजे खातीर हांवें थोडे फार कितें केलाय बी आनी फुडेंय खूब करतलो, पूण तातूंत म्हजी चूक ना, बिकॉज आय डोंट डिसरिस्पेक्ट अदर रिलिजन्स ऑर धर्म ऑर अदर कम्युनिटीज। सो आतां कितें म्हूण तुमकां सांगू हाजेर, आतां थोडे म्हणटले चिराग पॉलिटिकली करेक्ट उलोवपाक ट्राय करता, पूण पळय बाब, इट इज वाची वाडटा, अर्थाचो अनर्थ असो जातलोच न्ही, हाजेर हांव काय आनी फुडें उलोवपाक शकना।
आनी एज फार एज माय कमेंट इज कन्सर्न हांवें म्हजी तयारी दवरल्या फॉर समाज कल्याण. एक सगळे डायरेक्शनांतल्यान म्हजे छातयेचेर बाण येतले, टिका जातली, तिरस्कार जातलो, हे सगळें हांवें समाज कल्याणा खातीर हाजे फुडें म्हजेर घेवपाची तयारी दवरल्या. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.